डेनिस मास्कारिनस आणि कुटुंब, शार्लेट टायटस, सेव्हरिन डिसोजा, स्वीडल डिसोजा, आयरीन डिसोजा, रॉकी आणि जॉस्टन मोंतेरो, रचना, मेझी फेर्नांडिस, विनाल विल्सन रेबेल्लो, सेलिन रोड्रिगस, डेल कुटिनो, डेरियल कुटिनो, शांती डिसोजा, ग्लेनिशा शेरिन डिसोजा, स्टॅनी लेविस, सरिता डिसोजा, प्रत्येकीर देगा खातीर मीस दितात दिव्य प्रिया, प्रत्येकीर देगा खातीर मीस दितात क्लेमेंट आणि जेसी डिसोजा, जॉर्ज गोन्झाल्विस आणि जॉर्ज रस्किनाच्या आत्म्याक मीस दितात एव्हलिन रस्किना, काजेतन मस्करिनाच्या आत्म्याक मीस दितात झीटा डिसोजा. या तेसवा सांगाता आमचे वैयक्तिक तेसवा बलका जेजूक समर्पण दिवया आणि प्रवेश गीत गावन आमची मिसाची सुरवात आम्ही करूया. उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. आयचो विशय बोळेंपण. मिसाच्या सुरवेरस बापा लागीं बोगसनाय मागूंक जेजूच्या बोळेपणाच्यो 3 गुणायो. फिलिप घरांक चॅप्टर 2 वर्स 2 to 11. 3 जेजूच्यो बोळेपणाच्यो गुणायो 1 मिनट भर नियाळ करया आनी आमचे बोगसनाय मागया. पयली गुंडाय, तो देव सैमसो आसलो जाल्यार आपल्या पोजिशनाक तो चिटकोन रावंक ना, तो मनीस जालो. आमच्या मध्ये बापा मध्ये एक खंदक असलो आणि जेजू एक ब्रिज जालो. वी कूड रीच द फादर. सेकंड गुंडाय, मनीस जालो ना. केदना केदना तूं आणि हांव आणि तूं गुलामपणाच्या, पातकाच्या गुलामपणाच्या सांखळींत आमकांत आमी बांदून घालता. सोडय सुमिया म्हाका ह्या सांखळींतलो. आणि जेजू गुलामपणाचे रूप घेता. वळी 7. तिसरी गुंडाय, फातकाच्या मरणांत आमी पडोंक नजो देखून आमी मिसा खायल्या. बापा बोगसी म्हूण मागता. तर जेजू कुर्साचे मरण मेलो. खंदक ताणें बंद केलो. सांखळी ताणें तुटयल्यो. मरणांतले आमकां राखलें. देखूनच आमी सगळीं सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भयणीनो, म्हजो विनाव सर्व संतां, मनान चिंतून तोंडाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. त्या पासत भगवान सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आणि तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं
आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या सर्गींच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थोया. जेजूच्या भोव पवित्र बळादीक नावाचे मीस. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी आतां मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत जेजूच्या नांवाची गोडसाण साखोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या बापाच्या घरा तुवें बसायल्ली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेत नाजूसेक आपणा भोंवतणी आसल्या सर लोकां मुखार आपली भोगणां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फरमायलें, सकडा हांगा तावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातुल्लो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बाब इजिप्त घरांक आयकली आनी ही खबर फारावाच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापी आनीकी जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेदना जुसेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरया. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुसे, तुमचो भाव इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पसत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देशांत दुकोळ पडोवन आतां 2 वर्सां जातात आनीकी 5 वर्सां देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमचे पसत सांबाळूंक आनी एक व्हड सडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्याकी आदीं देवान हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडुल्लो तुमी न्हय, बागार देवान. ताणेंच म्हाका फाराव्याक बापूय जायसो केला आनी सगळा इजिप्त देशाचो कारबारी नेमला. आतां वेग्गी तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे. देवान म्हाका सगळा इजिप्ताचो धनी नेमला. घाळाय करिनासता म्हजे सरशीन ये. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार.
आमोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आमच्या पातका परमाणे आमचे कडे तो सलाना, आमच्या गुन्ह्यांक फावो जाल्ले फारीकपण तो घेना. आमोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आमोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे सीस जेरुसलेमाक लागीं पावन ओलिव्हेत दोंगरा लागसार आसल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोगां शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा त्या हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतच बांदून घाल्लें एक गाडाव तुमकां मेळटलें. ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक ताजी गरज आसा म्हूण ताका सांगा. तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. हें घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सांगलें तें. सांगा तुमी सियोन नगराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय बळो एक गाडवार बसलोलो. शिसांनी वचून जेजून फरमायल्ल्या बरी केलें. गाडवाक तांणी हाडून हाडलें आनी आपले दगले तांणी ताजेर सोडून घाले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोक जम्यांत थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळले. हेरांनी रुखां झाडांचे ताळे काडून वाटेर शिंपडायले आनी ताज्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो त्या लोकांक भोब घाली. होजान्ना दाविदाच्या पुताक. सदैव सुमयेच्या नांवी येता तो. होजान्ना अत्युन्नत देवाक. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावानो, हे बड्डा ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ, ಏ ದಪ್ಪದ ಹೆಡ್ಡ, ಬಂದ ಬಂದ ಈ ಹುಡುಗ, ಹುಳದ ಹುಡುಗ, यो सगळ्यो डिग्र्यो म्हाका मेळिल्ल्यो 2ನೇ क्लासींत. ल्हानथावन म्हाका उसमोड
माथ्यार कठीण फोड आनी पू देंवतालो. मस्तपटी एबसेंट जालो आनी त्या ಎರಡನೇ क्लासीन फेल जालो. रिपीट करतना क्लास टीचर मुजीस बहीण 80 ವರ್ಷದ मुदुक आनीकी ಎರಡನೇ क्लासीन लोळटा ती म्हाका हिंसिताली. मागीर म्हणटाली अळे रे भुरगे म्हाका पक्षपात म्हणटी देखून म्हाका बेन दिसता. ಎರಡನೇ क्लासीन 2 वर्सां काडल्या उपरांत 3ನೇ क्लासीक हांव पडलो, पास जालो. त्या 3ನೇ क्लासीन आयली एक सिस्टर, ती आजुनी जिवंत आसा. तिजें नांव सिस्टर प्रेमा. त्या शनिवारा 11ची पिरियड बांका मुखार आमी दिमी बांका फाटल्यान दिमी घालून आमी लेखां बरयतले. तेन्ना डेस्कानातली अशें लेखां बरयतना म्हज्या बुजांचेर 2 मोव हात. बुजांचेर म्हज्या 2 मोव हात. फाटीं पळयता ही सिस्टर प्रेमा, एम.एड. रँक मेळिल्ली सिस्टर. कितें ही तिका 3ऱ्या क्लासीन घाला. ती म्हज्या बुजांचेर दोनी हात दवरता. हांव फाटीं पळयतना स्मायल, सर्गींची स्मायल, सेलेस्टियल स्मायल. मिक्की ನೀನು ಹುಷಾರ್ ಹುಡುಗ, ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, पहिल्या फावटी म्हज्या जिणयेंत पॉझिटिव्ह स्ट्रोक. एदी वर्ती सिस्टर, शिकपी ऊंच सिस्टर, म्हाका किरकोळ भुरग्याक तूं बरो, तुजें तें सगत आसा, जानवाय आसा म्हणटात. मोगाच्या भयणी आनी भावा ती घडी तिच्या बळेपणान म्हजे थंय रिगल्ली जावंक पावली. म्हाका जीक आखेर म्हणशेर म्हज्या जिविताची. त्या वर्सांत आय वॉज ए स्टुडंट, रँक स्टुडंट, 2nd or 3rd or 4th. नेवर टू लूक बॅक. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आयचो नियाळ करतना म्हाका दिसता 3 तरांच्यो पर्सनालिटी. एक बुलडोजर पर्सनालिटी, सेकंड नाजूक नांगोर पर्सनालिटी, तिसरी मिक्स. समटाइम्स bulldozer personality, sometimes Nangor personality. Let me explain. Nangor personality. Khaido, neat, rule, regulations. Nothing more. Legality, plenty. Charity, zero. Mogacha bam benino. Nangor personality dusri. Pun बुलडोजर पर्सनालिटी तांकां बळेपण आसा, खालतेपण आसा, मे बी बिरमोत आसा. तें कंडिशनल बिरमोत. खंय पळय होगळाप मेळटा तसल्यांक बिरमोत दिसता इल्लीशी. खंय पळय जेले पडटात, बोल्सांत गुले जातात, थंयसर तांकां बिरमोत. खंयसर पळय तांकां नाटाक खेळोंक जाता आनी फुटोवंक जाता, थंयसर तांकां बिरमोत. फारीजेव आनी पुब्लिकान तुमी पळयलें. पुब्लिकानाक बळेंपण, फारीजेवाक दांत एक वांटो दितालो अल्या पुब्लिकानाक. कालच तुमी आयकलें ते एक जाण, एक याजाक, एक लेवी आनी एकलो समारियागार. याजाकाक आनी लेवीक त्या मोडून पडलेल्या जुदेवाची बिरमोत दिसली. पूण बळेंपण ना. पूण तो समारियागार कीळ जातीचो तो आयलो, ऊंच गोड्यार आसुल्लो, देंवलो, ताज्या लेवलाक आयलो आनी ताका बळेपणान गाडवार घालो, आपूण पांय वाटेन गेलो. आनी तुमी जाणात मोगाच्या भावा भयणीनो, नाजूक पर्सनालिटी म्हळ्यार कितें? नाजूक नांगोर पर्सनालिटी म्हळ्यार तुमी पळयलां, नांगोर चड दोळ्यांक दिसना आजकाल, पूण कितें करता तो उस्तिता.
पाड थन तो उस्तिता भायर घालता बरें बींग घालता. मिक्स पर्सनालिटी म्हळ्यार थोडे फावटी बुलडोजर पर्सनालिटी, जायते फावटी जावंक पुरो नाजूक नांगोर पर्सनालिटी. ह्या दिसांनी हांव मिस जाल्या उपरांत सांजेचे येणें तेणें भोंवता. एक भुरगो मेळ्ळो आनी ताजी मम्मी. येस कसो आसा रे, बरो आसा. आनी घरा बरें करून पळयता, तुका वय फादर. आनी ती म्हणाली, ना फादर, ताका डॅडी केन्नाच मारिना. वय फादर, तो केन्नाच मारिना. म्हयन्याक एक फावटी बेल्टान मारता. मागीर तो नाजूक नांगोर पर्सनालिटी. ती उतरां ताणें सांगुनात, पूण अशें करता एक एक फावटी. आमी मिक्स. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आनी पयल्या वचपाचेर धाकटी नदर घालया. पयलें वचप. झुजेक बुलडोजर पर्सनालिटी जावचें बरें चान्स आसलें. वा रे वा, चान्स मेळ्ळें. हे आयले म्हज्या पांय तळा आतां भीक मागून, बुकेक लागून. आय वील सेट ए स्कोर. फरक फणकान घेतलो अशें ताणें म्हळें. तो बेंजामिनाक निमाण्या भावाक पळोवन रडलो. बळेंपण आनी खालतेपण. म्हाका केल्ल्या भाशेन हांव तुमकां करिना. उपरांत आयच्या वचपान तुमी आयकलें, तो इतल्या व्हडल्यान रडलो, सगळ्या इजिप्ताक आयकलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, नांगोर नाजूक नांगोर पर्सनालिटी तांची सूख ताणें दाखोवन दिली. 3-4 चॅप्टर ते भारी सुबीत आसात. मागीर तांकां समृद्धेचें संपत्तीचें फुडार दिलें. वांजेलांत आमी वाचलें, आयलो राय बोळो गाडवार बसलोलो. तिका तांणी वोन हाडलें, बुरबुऱ्यां वोन हाडलें. जेजू मुखार उडयलें. जेजू मुखार उडयलें आनी ते म्हणाले, नीत कायद्या प्रमाणे तिका आमी फातरावंक जाय, फातरावंक जाय. बुलडोजर पर्सनालिटी, फारिजेव आनी शास्त्री. तूं कितें म्हणटाय? जेजून कितें केलें? जेजून कितें केलें? ताका ट्रॅप करूंक पळयताले. जेजू देवलो, तिच्या लेवलाक तो देवलो. जेजू बाग घालो. नांगोर नाजूक पर्सनालिटी रेवेचेर ताणें बरयलें. तिणें पळयलें, आपली पातकां वळखली. ती एकलीच आपली पातकां पळय लागली. सॉरी जिजस म्हणाली. ओके, गो इन पीस. आनी एक दृश्टांत दवरता निमाणें. आनी एक स्त्री दनपारां खरकट्या वताक भियान ती बांय लागीं आयली. कित्याक? तिका येदोळूच 5 बुलडोजर दादले आसले. आतां 6वो बुलडोजर तिच्या सांगात आसलो. सगळ्या लोकांक कळीत आसलें, पातकी बॅड वुमन. देखून ती दनपारां खरकट्या वताक आयली, कोणी येवचना म्हूण. पूण जेजू थंयसर उबो आसलो ना. पयस आसलो ती समार्यकार ना. जेजू बांयच्या काट्यार बसलोलो. आनी जेजून म्हळें, सेम लेवल उदक. ती उदकाक आयली, जेजू उदक विसरता. आय डोंट वॉन्ट टू प्रोलॉंग. आनी जेजून 7वें उतार सांगतना चेंज जाली. हांव तो मेसाया, हांवच जिविताचें उदक. आनी जेजू 7वो, 7 इज ऑलवेज बिब्लिकल नंबर. जेजू 7वो सोडवणदार, रक्षक, बोक्साने दिवचो, बळेपणाचो, खालतेपणाचो जेजू. आखेरकरच्या फुडें एक गडीत हांवें पळयलें तुमकां सांगता. मिरज जंक्शन. जायत्यांनी मिरज जंक्शन पळयलां ट्रेनर येतना. मस्त वेळ रावता, कित्याक वी हॅव टू चेंज द कंपार्टमेंट्स एंड द ट्रेन. आनी जेवणाक तो
वेळ अर्दो मुक्काल घंटो तरणाटे दादले देवले जेवून गेले. एका कंपार्टमेंटांत एकली मॅडम तिजी 4 जाणां भुरगीं धाकटीं व्हडलीं आपल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेट्यो उक्ते करूंक लागली. उक्तें करतना बागेटे एक चेडू आंगले पिंजलेले जनेला लागीं शटरा लागीं आयले भीक मागूंक लागले. स्पॉयलिंग आवर मूड, क्लोज द शटर माय डॉटर म्हणाली. शटरां ओडली, बंद जालें. भितर हांसोन खेळोन बोबाट घालून जेवण जालें. एक 15-20 मिनटां उपरांत शटरां उक्तीं जालीं. मालगडेन चेडू म्हणालें, मॉम, I will collect all this in the plastic and put them into the dustbin. Wash basin लागीं dustbin आसा ट्रेनर. नो फूड वेस्ट कर नाका. हें सगळें उश्टें एका प्लास्टिकान घाल आनी तें भायर उडय थंयसर. आनी तें चेडू त्या फातरार बसलां. दुवेन ती पोटली भायर उडयली. फातरार बसवलें चेडू धांवून येवन ताजेर जंपूय मारली. त्याच फातरार वचून खाण व्हडली पुरी आनी बरी बरी परमळीत पोटेटो भाजी खाता म्हणटना एक बागेटो पेटो थंयसर आयलो. पेट्याक पळोवन चेडू म्हणालें, तुकाय भूक लागल्या गी. आनी बरो एक वांटो काडून पेट्याक घालो. पेटो शिमटी हालोवन थँक्यू म्हणून पेटो दादोशी जालो. तेंय दादोशी जालें. मोगाच्या भावांनी भयणी सांगा म्हाका, बळेपण आनी खालतेपण कोणा लागीं आसा, खंय आसा? जेजू बळे आनी खालत्या काळजाच्या बळेपण आनी खालतेपण आसल्यार तूं उंच जातलोय. थंयच चॅप्टर फिलिपियन्स चॅप्टर 2 9, 10 and 11 देखून देवान ताका उंच उबारलो आनी दिलें ताका नांव सगळ्या नांवा प्रास व्हरते. आनी हर एक दिंबी त्या नांवाक मोडची आनी सगळ्यांनी तें नांव परगट करचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हाचे विशयान आनी चड तुमकां जाय जाल्यार पार्लराक वचा, स्टॅनी कडेन 5 word मंत्र and these too shall pass. व्हडलो सब्जेक्ट तो संक्षिप्त रितीन हांवें वॉट्सॅपार घाला आनी ताका फॉरवर्ड केला. तुमकां बरें लागता जाल्यार ताजे वचून तुमचें वॉट्सॅप दिया, तो तुमकां फॉरवर्ड करतलो. आमेन. बेटोवणी, Baba,
म्हज्या भयणी भावानो मोगाच्या भुरग्यानो हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मान दिता आनी त्या पवित्र जेजूच्या नांवान मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण आमी पातयेता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी आमकां सगळ्या परजांक उजवाड दिलोय. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाची सैमान दिश्टीक पडलो. ताजें अमरपण पजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. बापाक रोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. ओ तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही मुजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी सवरता.
आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनेकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगिवंत जुजे तिजो पती, भगिवंत सांत भक्त आनी आपोस्तोल ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. बळेंपण आनी खालतेपण सारकें पळोवंक गेल्यार तातूंत आसा पावर, विक्टरी अँड सक्सेस. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेळ पडलेल्या पूण वायटांतले आमकां निवार. परस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या जेजूक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मुजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या, पूण आमच्या भावार्थाचेर, पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुका तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां एकवटान माया मोगांत सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू कुर्साचे मरण पर्यंत तो गेलो बळेपणान खालतेपणान आनी देवान ताका उंच उबारलो. आमकांय देव उंच उबारता जरी तरी जेजूचें बळेपण आमी आपणायलें तर. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. Hauptariyo, Pitna Pili
मोसो तुम्ही ओळखला आणि म्हजे सोबीत एकवटान रावा संसारार म्हजे काम तुम्ही मुखार उडा म्हजे कडेन फाटला उदार जाया हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव ताणेलो तेका पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें तुम्ही जेरूस तेंचे मीठ तुम्ही काचे सरी जाली तुमची जावजिणी बरे पोन बरे मोन दाखोवन उतराक ज्ञानी वांटून म्हजो सगळो सगळ्यांनी हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव ताणेलो तेका पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावाक तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पसत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक फावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका वाखाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे दायकन बसात आज सर्व दानी खातीर मागचो दीस गेल्या त्या 25 वर्सां तावन जायतो लोकांनी हांगासर दान दिलां आनी त्या निमती आमी दुसऱ्यांक दान दिवंक शकल्या त्या देखून ह्या सर्व दानी खातीर आज आमी मागता फाल्यां सर्व कार्मेलीत कुटुंबा खातीर आनी सर्व रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप मायकल मॉरिस शेणै आमच्याच कॉवेंताचे येजाक आम्हा सर्वां पैकी बोव तरणाटे काळजांत आनी बोगणांनी आनी त्या शर्मावून दितना जाल्यार प्रायस खंयचो तो असर खंयचो ना व्हडलो ताळो फादर मायकल मॉरिस तुमकां देव बरें करूं आमचे हे मीस पेटोवन आमकां आशिर्वाद करच्या तुमकां जेजू बळकाची सर्व कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागता थँक्यू व्हेरी मच फादर आता सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया उपरांत नवें आसतलें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दया करून दिवी गेल्या प्रागच्या बाळकाचे नव्यान मनशाच्या भुरग्या सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सोरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडाकून देवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशां ताच्या सोर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगच्या भाऊ भयणीनो जायते इरादे मागणी काडून आमी जेजू बाळकाच्या पांयां तळायल्या जो कोण बरोवशेन मागता तांकां सोर फावो जाता त्याच इराद्यान त्याच बरोवशेन सर मागणी आमची जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया आज आमी प्रत्येक तरान दानी खातीर आमी मागता जायत्या दाणयांनी बरें मोड दाखयलां कालच्या दिसा आमी 25 वर्सांचो पुणशेताचो जुबल्यो आशेर केलो आनी इतलें व्हडलें मजबूत पुणशेत हांगा जायतें बरेंपण जालां तर ह्या वर्त्या देण्या पासत दानी पासत सोर दानयेक आमी मागया जावं पुरो तांच्या पयशे रुपार तांणी आमकां दान दिलां जावं पुरो जायत्यांनी सेवे मुखांतर वॉलंटियर्स जावन कितेंच पाटी आशेन आसतना जेजू बाळक आशिर्वाद दिता म्हणल्यार त्या देहिरान तांणी जायती सेवा केल्या सोर आमच्या स्वयंसेवक वा विविध सेवा केल्ल्या भाऊ भयणी खातीर मागया जावं पुरो आत्मीक रितीन सेवा दिल्ल्या दानी वचत आमी मागया फुलवा फुलाची पाकली म्हणले बरी तांणी बऱ्या मनान दिलां आस्त्या तोंडान दिलां तोच जेजू बाळू तांकां भरपूर मापान 10 वांट्यान तांकां भरून दिवन दिवन मागया ह्या इरादे सांगात जर तर आमची कितेंच मागणी आहा तर त्या इरादे मागया दोगा भक्तिकांनी प्रत्येक तरान कॅन्सर पिडे वरवीं वळवळ आसात तांकां तांचे कश्ट दूख सोसून काडूंक जायना तांणी मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया एक भयण तिजो दोळ्याचो ऑपरेशन जालां पूण तिका दोळ्याची दिश्ट ना तिका कश्ट जाता तिणें मागोवंक सांगलां तिचे खातीर मागया आनी एका भयणीन भुरग्याचे देणे त्या जोड्याक भुरग्याचे देणे ना 10 वर्सां हांव निरंतरी मागोवन आसात जेजू बाळक तांकां फाव करून दी मागया जो कोण परगांवांत वचोंक प्रयत्न करना आसात विजाचे प्रॉब्लेम आसा तांचे खातीर मागया जो कोण परगांवांत आसात काम करनात कामाचे कश्ट आसा कोविड-19 वरी जायते कश्ट आसात त्याय भाऊ भयणी खातीर मागया मागया काजराचे प्रॉब्लेम सैरीक मेळना तर त्या भाऊ भयणी खातीर सोर आमच्या क्रिस्ती कुटुंबा पासून मागया शांती समाधानाचें वातावरण त्या कुटुंबांत आसचे मुखांतर क्रिस्ती मौल्यांत वाडच्या खातीर मागया मागया जायते युवक शिकोवन आसात तांणी शिकप बऱ्या कारण शिकोवन आनी थोडे युवक शिकोवन जाल्ले उपरांत कामा खातीर राखून आसात बरें काम मेळचे खातीर जर तर कोणी युवक युवती वायट संगतीन बळी जाल्यार तांकां जेजू बाळक परत सारके वाटे आपूण हाडचे खातीर मागया मागया भुरग्यां पासत थोडी भुरगीं अजुनूय घरा आसात शिकपाचे कश्ट जाल्यात परत इस्कॉल विगी आराम जावचे मुखांतर प्रत्येक तरान 10वी PUC आनी पब्लीक एग्जाम बरोवच्या सोड भुरग्यां पासत तांणी बरें करून शिकोवन तांचो फुडार बांदूंक जाय जाल्यार करपा मागया जायत्यांनी मागोवंक सांगलां जायती मागणी हाडून आयल्यात आमी बरे भशेन जेजू मुखार आमी दवरया सोर त्या सवां जेजू पाळा धरून सांगता म्हणया ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पेतरे उगडापी केली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उगलो आसता तुका पातेन उलोय मारतल्या सकटान देन आयक आनी तुज्या बेसावनी बरं आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमच्या घुन्या वांगफा उजाले, तुझे कृपा चड आसूं. आमच्या बापा सरींच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज सामकें येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं.
कुणबेटंतले आमकां नामान बरे कृपेन बरले सम तुझे संगाता स्त्री आम्ही तो तू सदिव आणि सदैव फॉल तुझे क्रिश्चियन जिजो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदीं जियेलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसावंक लागले आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसावंक लागले आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसावंक लागले आयक आमचे मागणे जेजू बळका मागणे अयच्या पंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काजाचेर एक आकृतीची दिश्ट घाल म्हणून तुझे मुखार सरपडून आमी मागता तुझे इतले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सोर कश्ट आनी निराश पोवन तुजी कुमक आनी बुजावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका सदां वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजू बळकान जायतीं अजापां म्हज्या जिवितांत केल्यांत जायतीं अद्भुतां म्हज्या जिवितांत जाल्यांत जावं पुरो सदांच म्हज्या जिवितांत अरेक घडी अरेक दिसा अरेक वेळा म्हणलें बरें जायतीं ती जनां आसूं पुरो वा जनां नासतना जावं पुरो सदांच बरें करच आसा जर तर तुमच्या जिवितांत एक अद्भुत अशें जेजू बळकान जालां तर उगडास काडा काल जाता हांव जेजू बळकाक अर्गां दिया सकाळ अर्गां जावन म्हणया ए भोव उद्दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकलुती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुजे सगळी भक्त विस्तरून दी सर तुज्या बळापणा मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सो स्तुती आनी महिमा जावं बळका जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक And again I remind you, and this too shall pass. 5-word mantra for your happiness and joy. Parlarand to tumka WhatsApp dilar forward करतलो. आम्ही ताचे बरे जाव तो आमचे बरे जालो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे